वास्कोतल्या ह्या मार्केटाचे इनॉग्रेशन आमचे आमदार बाब दाजी साळकर आणि सगळे कावन्सिलर्स हांच्यांनी मेळून हे केलां. खास करून त्यांनी जेन्ना म्हटलां की आमच्यो सगळ्यो महिला भगिनी ज्यो सगळी जाणटी आवय आमची सगळी जाण हांगासर जी लोकल प्रॉडक्ट्स घेवन वेगवेगळे कडेन बसताली ताका एका छता सकयल हाडल्या. आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचो वाडदिवस हेच्या निमित्तान आमी 15 दीस जे मनयता तितूंतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम आमी प्रमोट करता. वोकल फॉर द लोकल, लोकल फॉर वोकल ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमच्या लोकल लोकांक प्रमोट करपाक हो मार्केट सुरवात जाल्ल्या. प्रत्येक हांगा घेवन बसता तो लोकल आसा आनी ताज्या खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे जर आमी फुडें सरून तेंच्या कडल्यान खरेदी केली जाल्यार निश्चितच रित्या ताजो फायदो तांकां जातलो. हांव समेस्त वास्कोकारां कडेन मागतां की थोडेशे मार्केटान भितर सरोन तांच्यांनी खरेदी करची जेणे करून आमच्या लोकल सगळ्या भयणींक ताजें गिरायक जावपाक शकतलें आनी तो फायदो सगळ्या लोकल लोकांक मेळपाक शकतलो. हांव आमच्या आमदार बाब दाजी साळकर, सगळे कावन्सिलर्स आनी सगळ्यो आमच्यो महिला भगिनी जेंच्यांनी हो मार्केट सुरवात केला तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आमीच गोंयकारांक सपोर्ट करचो पडटलो तेन्नाच आमी जशें म्हणटा की लोकल मार्केट ग्रो जावपाक शकता. ते ग्रो जावपाक आमी आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट सातत्यात आसपाक जाय. पखवाडा चालू आसा आनी सेवा पखवाड्याच्या अंतर्गत वोकल फॉर लोकल म्हणजे लोकल्स जे हांगा आसा तांकां खंय तरी फुडें काडप, तांचे कडल्यान आमी सामान घेवप नाल्यार तांकां खंय तरी आर्थीक तांचो फायदो जाता अशें आमी तांकां बिजनस दिवप अशें खंय तरी फूल वीक आमचे वेगळे वेगळे कार्यक्रम चालू आसात. त्या खातीर आज आमी ह्या मार्केटान आयली. हो मार्केट तुमी सगळे जाणा की सगळे लोकल्सांक आमी हांगा हाडला आनी गोवन वेंडर्स असो आमी तो एक मार्केट केला. सो आमी आज CM सराक मुद्दम हांगा हाडला की तांणी पळोवचें म्हणून आनी आमच्या वास्कोकारां कडेन अपील करता आमी की ह्या गोंयकार भाव भयणां जी आसा खूब जाणटीं आसा तांकां तुमची मदत जाय आनी त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी हांगा तो टायम काडून हांगा तांचे कडल्यान खरेदी करून आमच्या लोकल मनशांक हेल्प करचें.